हा उदका स्रोत खाते आणि सहकार खात्याच्या कार्यशैलीत बदल करतलो अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें। तशेंच डेंजर झोनात आशिल्ल्या उदका स्रोतांचे पुनरुज्जीवन करप ही म्हजी मोख आसतली अशें मंत्र्यान फुडें सांगलें। जाल्यार आमचे खातें शेतकऱ्यांच्या मजती खातीर सतत वावर करतलो अशें मंत्र्यान स्पश्ट केलें। दुसरे WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय आनी सहकार क्षेत्र जे आसा पळय हाचे कडेन बदल पळोवपाचो दृश्टिकोन जो आसा तो आमचो बदलपाक जाय। उदाहरणार्थ WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ते अशें संकुचित हातूंत काम करूंक शकना की आमी डिसिल्डिंग काम करपाचें, आमी काही नाला आसा ते रिपेर करपाचे आनी आमी काही सादारण अशे टँक्स वगैरे यूज करपाचे। हो एक भाग जालो, मे बी 10%, 20%, 25% ते 30%। पण मेजर जे काम आसा पळय न्ही, कारण ज्या हेतून WRD डिपार्टमेंट स्थापीत जाल्लें ते मुळात अशें आसा की शेतकाऱ्या कडेन संबंद येवप आणि शेतकऱ्यांक सगळी सवलत दिवप, विशेष करून उदकाची सवलत दिवप आणि तांकां प्रोत्साहीत करप शेती बागायती करपा संबंधी। फाटल्या काही वर्सां हो विशय जो आसा तो थोडोसो दुय्यम दर्जाचेर गेल्लो आसा आनी म्हणून परत हे रिवायव करपा संबंधी जे WRDचे जवळ 300 जे स्टाफ आसात ते आमचे कार्यकर्ते आणि नंतर शेतकरी ह्यांचे भितर एक वेगवेगळ्या प्रकारचे नाते तयार जावपाक जाय आणि एक रिलेशनशीप तयार जावपाक जाय जेणे करून शेती कडेन आमचे तरणाटे पण कळूंक शकतले आणि ह्या तरणाट्यांक जितले प्रकारचे सहाय्य जाय WRD डिपार्टमेंटा कडल्यान आणि इवन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान हे मेळटले अशा प्रकारचे आश्वासन दिवपा खातीर आमकां जाय आसा।